प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 5व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल जावं जिवितान जावं मरणान गरजेवत्याच्या जिवितान एक पेकोवणीची जोर हो 5व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल जिवितान आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती, समाधान, सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक्त आसलोल्यांक अदीक वेल आनी म्हत्व दिलें. ताणें जिन्सावार पिडांक पेकोवणी दिली. होच मिशनरी आवेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. हो आवेस आपणावन आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सवे बरे खबरेचे परकोटणार जावंक मागुया. आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा पाद्री रोनाल्डो फेर्नांदीस आगासाई, सांत लॉरेन्स फिरगोजीचो खूर. तुका माये मोगाचो येवकार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 5व्या नोवेनाच्या दिसा
मिसाच्या बलिदानाक सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल जावं जिवितान जावं मरणांत गरजेवताच्या जिवितान एक पेकोवणेची जोर. मान्यवंत आग्नेल जिवितान आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती समाधान सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक्त आसलोले अदीक वेळ आनी म्हत्व दिलें. देखून जेजू म्हणटालो, बऱ्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज. आपल्या मुन्यारपणांत ताणें जिन्सावार पिडांक पेकोवणी दिली. कुडीची पिडा, पातकाची पिडा, समाजीक पिडा. दर एके व्यक्तीक आनी परिस्थितीक पेकोवणी हाडप हें जालें जेजूचे मिसांव. होच मिसियोनारी हावेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. वायटाकारांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवीत दिवन, कोडकारांक नितळ करूंक, देंवचार काडूंक. हो हावेस आपणावून आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सवेक बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. मोगच्या भाव भयणीनो, हीच भावना ही चिंतना मनान धरून आयज पिडेस्तां खातीर भेटिल्लो एक भाशेन दीस मनयतना मान्यवंत आग्नेलाचे मोसरेन जायते उपकार पिडेची पेकोवणी आमकां फावो जाला ते बाग दिनवासूया आनी भक्तीपणी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना जावं जायते जाणांनी माग म्हूण सांगला आपल्या पिडे खातीर तांचो उगडास करुया, आमचे पिडेचो उगडास करुया. देवाची मान्यवंत आग्नेलाचे मोसरीन कृपा पेकोवणी आमकां दर एकल्याक मागतना कोडे जायती बावडी चुकल्यांत म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारूंक आमी दर एकलो तयार जावया. आनी बोगसणेच्या मनान सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सरपद बेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मोजकून हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केले. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो फुडो अपराध. ह्या पासत भागवत सरान सातवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. थोडी थोडी बरोगीच रावन आमची मागणी आमची गरजो मान्यवंत आग्नेच्या मोसरीन देवा थंय उबारया. अदीक करून आमची पिडे खातीर आनी दुसऱ्यांचे पिडे खातीर देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर पोलीस देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कश्ट आपणाचेर घेवन कश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कश्टवतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण वळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कश्ट भेटूंक तांकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
बागियोन जाकोबाच्या चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें कोण अडचणींत पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें. कोण खुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं. तुमचे मोदें कोण बोळिकेक सापडला तर पवित्र सोबेच्या वडिलांक आपोवचें. तांणी ताचे खातीर मागणें करचें आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल लावचें. ह्या भावार्थान केल्ले मागणें पिडेवंतांक थारोवन दितलें आनी सोमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकान आसत जाल्यार ताचें पातक बोगसतलें. म्हणटच एकामेकाक तुमची पातकां सांगात आनी एकामेकाक पासत मागात आनी तांकां भलायकी मेळटली. प्रमाणीक मनशाच्या खोतखोतीत मागण्यांक खूब बोल आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं म्हणुया. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे प्रितुमेचेर जी येतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो. पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय. भोंवरेंतलें तें कापून उडयताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथ्या पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोइला तुका सोम्या. जेसू काफरनावांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शतपतीन ताका पोरातून मागलें. सायबा, म्हजो साकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी तो एकदमूच वळवळटा. जेसून ताका म्हटलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाळून शतपतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो साकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसा. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या साकराक उमकें कर आनी तो करता.
हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंते आनी अस्तंतेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, आयजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राजान बसतलीं. पूण राजपुताक भायर काळुखान उडयतले. थंय लोक रुदन आनी दान किल्लीतून आसतलीं. आनी जेजून शोधपतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें स्वत मानलें, ताचे पोरमणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार साकर बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. हायचो ह्या सेवधर्माचो नविनाचो विशय जावन आसा मान्यवंत आग्नेल गरजेवंतांक, पिडेवंतांक आनी जाणट्यांक एक भाशेन पेकोणेची सर. ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करतना मोगाच्या भाव भयणीनो, हालींच आमचें एक देव संदेशकार तरणाटें म्हयनो जाता थंय आसा जावं एक भाशेन भायल्या गांवांत गेल्लें आसा. आनी भायल्या गांवांत वेचे पयलीं जेन्ना मिसाचे बेटेक वाट घेवन ते म्हाका भायर मेळ्ळे तेन्ना कितें भाशेन ताणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर कितें तरी उलोवंक जाय. आनी हांवें म्हणलें, एक भाशेन ताका वेळ दिलो थंयसर. तें म्हणूंक लागलें, फादर 2 दिसांनी हांव भायल्या गांवांत वेतलें. हांव हांगासर एक भाशेन पाद आग्नेलाच्या एक भाशेन ह्या हांगासर आयिल्लें कितें व्हरूंक, पाद आग्नेलाची माती व्हरूंक. फादर हांवें ती हँडबॅगांक घालची काय म्हज्या लगेजीन घालची ती कांय समजना. कित्याक घोडे एअरपोर्टार म्हाका चॅकींग करता आसतना घोडे त्रास जायत. हांवें म्हणलें, तुज्या मना पोरमणें तुका दिसता घोडे तर तुका आडखोड जातली जाल्यार ती माती काड आनी लगेजीन बरे भशेन पॅक कर आनी तातूंत घाल. हांवें दुसरो प्रश्न ह्या तरणाट्याक केलो, ही माती कोणा खातीर व्हरता तूं? कोणें हाड म्हणून सांगलां तुका? आनी तेन्ना ताणें म्हाका सोबीत सुंदर जबाब दिवन अशें म्हणलें, फादर खरीत भाशेन म्हज्या पांयांक एक भाशेन जायती बावडी कुडीक जायती खाज जाता, एलर्जी आसता म्हाका, आनी जायती बावटी म्हाका मायग्रेन जाता. आनी ताका लागून जायती बावटी हांव ही माती घेवन येता, ती उदकान घालता आनी पिता तेन्ना पाद आग्नेलाच्या मजतीन ही पेकोवणी म्हाका मागता तेन्ना खरेंच ती म्हाका बऱ्याक पडटा, म्हाका पेकोवणी मेळटा. हो ह्या तरणाट्याचो, ह्या देव संदेशकाराचो बाबार्थ. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायत्या जाणांक ह्या देव संदेशकारा भाशेन जायती बावटी तुमकांय पाद आग्नेलाच्या मजतीन मागलोले उपकार पेकोवणी जायती बावटी मेळ्ळ्यात आसतले. आनी जायती बावटी ह्या उपकारां खातीर तुमी देवाक दिनवासला. आनी आयज जायतीं जाणां हेंच मागूंक हे पेकोवणे खातीर आयल्यांत आसतलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, पाद आग्नेलाच्या जिविताचेर नियाळ करतना एक ल्हानशी घडणी ताच्या जिविताची तुमचे नोदरे मुखार धरूंक सोदता. जावं तो अंजुना गांवचो. आनी अंजुना गांवांत एक भाशेन ताच्या गांवांत खंय बागून जोआंव बातिस्ताक भेटयलेलें एक कॉपेल आसलें. आनी कॉपेल एक भाशेन ओल्ड जाल्लें, ताका लागून ह्या गांवच्या मनशांनी एक भाशेन थारायलें खंय तें मोडून कितें करूंक, नवें बांदूंक. आनी ताका लागून तांकां पयशांची आदाराची गरज आसली. आनी जेन्ना पाद आग्नेला कडेन ते आयले खंय पयशांचो आदार मागूंक, तेन्ना पाद आग्नेलान तांकां अशें म्हणलें खंय, तुमी कॉपेल बांदूंक सोदतात, बरी येवजण तुमची, पूण गरजेवंतां खातीर, पिडेवंतां खातीर कॉपलां परस एक घराची चड गरज. आनी तेन्ना हे मनशांनी म्हणलें खंय, असलें घर बांदूंक आमचे लागीं तितले दुडू नात. आनी तेन्ना पाद आग्नेलान तांकां म्हणलें खंय, जावं दर एका घरांत हांव भोवून हें घर बांदूंक एक भाशेन हांव दुडू एक भाशेन एकठांय करूंक तयार आसा. काय बरी येवजण. ल्हान दुबळ्यां खातीर आनी खेरीत भाशेन गरजेवंतां खातीर, पिडेवंतां खातीर सदांच आदाराक पावतलो एक भाशेन मान्यवंत आग्नेल. आयच्या दोनूय वाचपांचेर नियाळ केलो जाल्यार दोनूय वाचपान पिडेवंताची खबर केल्ली आमकां मेळटा
आनी जाकोब हुस्क्यान बरोवन एक भाशेन थंयसर आयच्या चिठीन ताच्या दुसऱ्या चिठीन अशें म्हणटा, कोणी गोडजिवंत एक भाशेन पिडेन सांपडलेलो आसा ताका एक भाशेन ताच्या गोडच्यांनी जाणट्यांक ओ याज्ञिकांक आपोवचें आनी ते ताचेर हात धरून मागणें करतले आनी एक भाशेन ताका तेल लावून ताचे खातीर मागतले आनी तेला उदेशी आनी भावार्थान केल्ले मागणे ह्या पिडवंताक कितें दितलें? पेकोणी दितलें, घोटाय दितलें आनी ताणें कसलीं पातकां केल्यांत जाल्यार ह्या तेला उदेशी ह्या मागणे उदेशी ताका ती बोगसवतली. भावार्थान केल्ले मागणे देव ह्या पिडवंता खातीर आयकतलो म्हूण जाकोब आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता जाल्यार काय बरो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत त्या शोधपतीचें जिवीत आमकां नियाळूंक मेळटा. आपल्या खातीर तो मागोना, आपली गरज ही मुखार घेवन तो वचना, पूण हांगासर एक भाशेन आमकां मेळटा ताच्या घरांत वावर करतलो तो चाकर एक भाशेन आसलो, आरेन दल्लोलो, काय बरो हुस्को ताचो एक भाशेन ह्या चाकरा समेत तो एक भाशेन धांवता जेजू सोशी, जेजू ह्या म्हज्या चाकरा खातीर हांव मागूंक आयलां. एकूच उतर मात उलय, म्हजो चाकर बरो जातलो, काय बरो भावार्थ ताचो जेजूचेर. आनी ताच्या भावार्था उदेशी जेजू ती आरेन दल्लोल्या एक भाशेन ताच्या चाकराक एक भाशेन पेकोवणी दिता. हो संदेश जेजूचो एक भाशेन आयच्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमच्या कानार सादला. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पिडेवंतां खातीर आनी मान्यवंत एक भाशेन आग्नेल पिडेवंतांक एक पेकोवणीची जर म्हूण आमी वळखून घेतना आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवन वचूया काय? पयले सुवातेर म्हणटलो पयलो संदेश म्हजो जावन आसा, जावं सदांच गोडजेवंतांक पावतलो मनीस जावंक वावूर. सदांच गोडजेवंतांक पावतलो मनीस जावंक वावूर. त्या शोधपतीच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार व्हडलो मनीस तो, ताच्यान म्हणूंक जातलें ह्या चाकरा खातीर हांव कित्याक जेजू अशी वचूं, म्हाका कित्याक पडला ताचें. पूण तो ह्या चाकराची सेवा आपले सवय वळखून घेता आनी एक भाशेन ताची गरज वळखून घेवन तो जेजू अशी वेता. काय बरें ताचें मन, गरज वळखुली ताणें त्या चाकराची. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार सदांच जरी तर ताचे सवय गोडजेवंत आयलो, पिडेवंत आयलो जाल्यार मागूंक ताचो उपकार केन्नाच फाटीं सरूंक ना. ह्या गोडजेवंताक एक भाशेन तो पावूंक सदांच ताणें गोडजेवंताची गरज वळखून घेतली. आयज आमकांच विचारया मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या घरांत कितलीं गोडजेवंत आसतलीं काय? कितलीं पिडेवंत भाव भयणां आसात काय आमच्या घरांत? आमची आवय बापूय, आमची जाणटीं भाव भयणां जावं आमचीं भुरगीं खरेंच आमी मान्यवंत आग्नेला भाशेन आनी त्या शोधपती भाशेन आमी दुसऱ्यांची गरज वळखून घेता काय? ओ म्हज्या जिवितांत हांव म्हणटा काय म्हाका कित्याक पडला, हांव कित्याक ताका पावूं, म्हाका कितें मेळटलें, असलें म्हजें मन काय? मान्यवंत आग्नेल सदांच दुसऱ्यांची गरज वळखून घेतली जाल्यार पयले सुवातेर सदांच त्या शोधपती भाशेन मान्यवंत आग्नेला भाशेन दुसऱ्यांची गरज वळखून घेतली मनशां जावंक आमी वावुरया. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, जो गरज वळखता तो कितें करता? हांव मागता दुसऱ्यां खातीर आनी आदार दिता. आनी खरीच भाशेन आयच्या शुभ आत्म्याचेर नियाळ केलो जाल्यार त्या शोधपती सवें तेंच आमी पळयता. ताणें त्या चाकराची गरज वळखली खरी, पूण थंयसरूच ती गरज वळखून थंयसरूच तो रावूंक ना. जेजू जशी तो धांवता आनी जेजूक म्हणटा, जेजू एकूच उतर मात उलय, मागणें ताच्या एक भाशेन जेजू सोशी, एकूच उतर उलय, म्हजो चाकर बरो जातलो. काय बरें मागणें ह्या एक भाशेन चाकरा खातीर. आपल्या लागीं घडटा तो आदार दिवंक ह्या चाकरा खातीर हो शोधपती वावुरलो आपल्या जिवितांतल्यान. मोगाच्या भाव भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार हेंच ताच्या जिवितांत आमी पळयता. गरज ताणें वळखून घेतली खरी, पूण ह्या गोडचे वेळार म्हज्यान तांचे खातीर कितें करूंक जाता तें सदांच ताणें चिंतलें. सदांच तांचे खातीर तो मिसाच्या बलिदानान मागतालो. आपल्या तेर्स मागणें करता आसतना पिडेवंता खातीर गोडजेवंता खातीर तो मागतालो. आनी तेच परी मोगाच्या भाव भयणीनो, आदार दिल्या शिवाय केन्नाच तो रावंक ना. दुडवाचो घोडे, मागण्याचो आदार. आयज आमकांच विचारुया, आमी पावल्यांत काय दुसऱ्याक? आमचे लागीं आयज जायतीं आसा. जेन्ना गोडजेवंत म्हज्या दारार मारता जावं एक भाशेन म्हजो आदार मागता तेन्ना हांव पावलां काय? आदार दिला काय हांवें? तेच परी म्हज्या जिवितांतले हांवें म्हजेच खातीर मागला काय? ओ त्या शोधपती भाशेन, त्या मान्यवंत आग्नेला भाशेन हांवें दुसऱ्या खातीर मागतलो मनीस जाला काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज नियाळ करूंक
एक भाशेन म्हाका आपयता आयचो हे नोवेनाचो एक भाशेन सेवा धरून. सदांच गरज वळखून घे आनी गरज वळखल्यार पावून जायना, पूण गरज वळखता तो मनीस मागता आनी आदार दिवंक पावता मानिवंत आग्नेला भाशेन. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्थान मागतल्यांक देव सदांच पेकोणी फावो करता. शोधपतीन भावार्थान मागलें आनी जेजू ताच्या भावार्थाच्या जिविताची तोखणाय करून म्हणटा, येदो व्हडलो भावार्थ आनी इस्रायलान खंयच पळोवंक ना. आनी शेवटाची उतरां जेजूची ताका जालीं, तुवें सोत मारलें देखून जावं त्याच वेळार तो चाकर बरो जालो. ताच्या भावार्था उद्देशीन जेजून त्या चाकराक पेकोवणी दिली. पाद आग्नेलाच्या जावं जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार ताच्या भावार्था उद्देशीन जायत्या जाणांक पेकोवणी मेळ्ळा. आनी आयज ताच्या भावार्थान आमी आमचें मागणें देवा मुखार दवरता तेन्ना देव आमकां एक भाशेन आमच्या भावार्था उद्देशीं पेकोवणी दिता. आनी जेजू म्हणटालो, तुजी भावार्थाची यात्रा चलतना सासवाच्या कोणा सारको तुजो भावार्थ जावं दी. हालता दोलता तसलो न्हय, पूण एक भाशेन सदांच थीर भावार्थान जियेतलो मनीस जा. आनी पाद आग्नेल सदांच थीर भावार्थान दुसऱ्या खातीर मागलें आनी ह्या भावार्था उद्देशीं जायत्या जाणांक ताणें पेकोवणी दिली. आयज म्हजो भावार्थ कसलो काय? जेन्ना हांव पिडेक कोश्टांक सांपडटा तेन्ना म्हजो भावार्थ हालता दोलता तसलो काय? म्हजो भावार्थ त्या शोधपती भाशेन मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमचो भावार्थ काय? आयज नियाळूंक देव म्हाका आपयता. जाल्यारीच करपा एक भाशेन आमकां मागुया, सदांच गरज वळखून घेवया, गरजे वेळार दुसऱ्यांक आदार दितलीं, दुसऱ्या खातीर मागतलीं जावया. आनी आमचो भावार्थ त्या शोधपती भाशेन मान्यवंत आग्नेला भाशेन जावं थीर भावार्थाची मनशां जावंक आनी सदांच पिढे वेळार कोश्टा वेळार ताचेरच भावार्थ धरून चलोवंक देवाची कृपा मान्यवंत आग्नेलाच्या मजतीन ह्या पवित्र बोलधनांतल्यान आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आमेन. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया. जेजू देवाचो पूत म्हणटालो, माग तुका मेळटलें, दारार मारता तुका उगडटलें, सोद तुका गावतलें. ह्याच भावार्थान आमी जियेता, ह्याच भावार्थान सदांच आमी मागता. ह्या वेळार काय आमची मागणी, काय आमचे गरजो मान्यवंत आग्नेलाचे मोसरेन भावार्थान बापाताय उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कोस्ट आनी दूख सोंसतात तांकां भेट दिवंक, तांकां मोगान विंगूंक, तांचो बोरवासो वाडोवंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या मिसान भाग घेवंक जायतीं आमची पिडीस्त आनी दुखान कोसटवतली भावा भयणां आजीर आसात. बापान तांची सोवे आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायतीं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां आपल्या भावार्थाक लागून दुमाळो सोंसतात. तांकां सर्गीच्या बापान बुजवून दिवंक आनी ती सदांच जेजूक साक्षी जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगल्या पिडयेवोतांक आदार दितली आमची भाव भयणां भोव करून दोतोर, नर्सी आनी हेर गोरचीं जी तांचो सांबाळ करतात, तांणी सेवे चाकरेच्या मोनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गींचे बापा, खालतिकायेन भावार्थान केल्ली ही आमची मागणी आयकून घे. सदांच गरजेवंताची पिडेवंताची गरज वळखून तांकां आदार दितलीं, तांचे खातीर मागतलीं आनी थीर भावार्थान जियेतलीं मनशां जावं
मान्यवंत अग्नेलाचे मोसरीन तुझी कृपा आमकां दొరికल्याक फावो कर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतरसलें साव म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखरी मोहिमेन आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसत. ह्या बलिदानान जेजूच्या कश्टा मोन्ना बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळिल्लो भलायकेची खातीर आमकां संतोश भोगू. या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मोन्ना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुडसाच्या उतरा बोडत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्त संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटली, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पिया. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सस्नीक खोराराचें रगत. पातकाचे मोगसणी मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोरात.
Bavartaso good porgotoya. Sumia Jesu, alio unokata. Alie calci, clepieta. Title pauti, tu voi povaleso. Ami duce moron porgota. Papa, 주두샤 못나서 아니 분어찬 프란스미 복티포니 그라스고르도 아니 어치비타서 오도 아니 소르원이 시카스투카 소모르피도 तुझ्या मुखार येऊक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतो आनी जेजूची कुड्यान तुका शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सुबेचो ग्रास कर फ्रांसीस आमचे बागोन बापा कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राव आमच्या गोळी बापा सिमा आमच्या आदारी विस्पा आनी सगळे याज्ञिकी फॉर्क बरोबर तिका प्रिती मुखान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवस्तूर मेल्यान ते आमच्या सगळ्या गोडशांची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोसडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी सोंबलोल्यांची दोरेका पिडेस भावपुड्यांची आयच्या दिसा आपलो सोलमाचो काजराचो वाशीत समरुपतल्यांची दया कर म्हूण तुजे लागीं मागता आकवार मारी देवामय सांगाती बागून सुसे मारिये सोपोती बागून दोमनुता बागून सेवास बागून फ्रांसीस शावेर मानवंत आग्नेल आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडरी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. खरीद भशेन पिडेवंतां खातीर मागून आनी तशेंच गरजेवंतांक सांपडलेल्यांचे गोडसो देवा मुखार घालून जेजूंचे कडल्या मागणेंतल्यान तांकां पेकोवणी तांकां आदार दोरेकल्याक मागून सगळीं बरोबर म्हणया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी नेम्याची इस्कुलेल्या मोक्षदां तशी आमची पातकां मागोस आनी नेमकां तान्नेन फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्यान जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं सोचे येताय रासभर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मुखान आमची तुजी शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्त तुजी कुड्यान रगत आमी शेवंक वेतो ती आमचेर सोडटी आनी कास्ताडी नासंक पूण तुजे काकलुतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं घडचेवंतांक पिडे वेळार भावार्थान मागतल्यांक पावलोलो तो जेजू सोमी ह्या वेळार तुज्यान म्हज्या काळजांत ह्या उंड्या रुपान येवंक आशेता इतोड काळजान भावार्थान जेजूक आपल्या काळजान शेवतात ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
गोडीभर आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी वंदुया. सगळ्यो आमच्यो गरजो आमची पिडा ताच्या हातांत घालुया. ह्या वेळार हो शुभ वेळ आमकां तो पिकोवणी दिवंक शकता, आमकां सगळ्या बोडलिकेंतलो निवारूंक शकता. उबे रावया. प्रार्थुया. खानवाले बापा, पिडे शिडेक वेळार तूंच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी सावन तुज्या बाबार्थाच्या सोम्यान ती तुका वाखणूंक पावूं. ही आमी मान्यवंत आग्नेलाचे मोसरीन मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. किरीत भाशेन तुमच्या नांवान हांव दिन वाचूंक सोदतां. पाद्री रोनाल्डो फेर्नांडीस, पातकूर, आक्षे फिरगोजेचो. आमच्या एका उतराक ताणें वय म्हटलें, तुज्या यादनेकी वावरा वयर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता फादर. आस्त्या तोणाचो आनी खालती आनी तुमच्याच फिरगोजकारांनी आमकां सांगलां तुका आपय म्हूण पिलार मीस सांगोंक. आनी आयज ताचो फोड आमी पळयता. देवान तुजेर उपोट बेसांव घालूं. एक तोरनो पाद्री जायत तूं, पूण देवान तुका लांब आवक दिवं ह्या ताच्या मोळ्यांत वावरूंक. थोड्योश्यो कळोवण्यो तुमच्या किरीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसान दिवं येता. कोणाकूय ओकला मेवल्यांत जाल्यार स्पेक्स कोणाची सांडल्यांत, तशेंच एक पर्स सांडला सकाळीं, तातूंत चावयो आसात. ऑफिसांनी वचून तुमी दिवचें वो साक्रिस्तींत. आमच्या पिलारचे संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेलोज कॉल आनी सातोळे वावरांचो इश्ट उजवाडा येतात. ताचेर आमच्या मिसांवांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसांत भायर कावंटर आसात, थंय तुमच्यान ती घेवं येतात आनी सबस्क्रायब करूं येतात. आनी झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. वाराड्यांचो इश्ट हे मासीक हांव एक ब्रादर आसतना वाचतालो, कित्याक म्हाका म्हजी कोंकणी सुदारलेली जाय आसली. म्हणजे हांव एक पाद्री जातलो शर्मांव सांगूंक सुडसुडीत म्हजी कोंकणी जावंक हांव तें वाचतालो. तुमी जायती जाणां वाचूंक सोदतात, तर ही सोय जावं उदी करून तुमच्या भुरग्यांक हें मासीक घेयात. खबरोय मेळटल्यो, पूण सोय पडटली कोंकणी भाशेची. आमच्या पिलार संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीज डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोर्णा पासत मागूंक आयज रातच्या 9:30 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता नायट विजील आसतलें. हें नायट विजील फादर पेद्रू कॉस्तान तांचो पंगड कोण स्वाथावन चलयतलो. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आमच्यो कोंकणी बायबल डायरी परत विक्रेक मेळटात. कांय दीस मेळनासल्यो, आतां तुमच्यांनी त्यो घेवं येतात. तशेंच इंग्लीश बायबल डायरी विक्रेक आसात आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगा. ह्या वर्सा आमी आमच्या संस्थेन सिमिनारिस्टच्या थियोलॉजी हॉलांत सकयल वेतना रायटाक पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून शिववर्तमान परगटात त्या त्या गांवांतली संस्कृताय तशेंच आमच्या फादरांचें काम थंयसर प्रदर्शनांत दाखयलां. मागता सगळ्यां लागीं तुमी वेळ काडून थंय वेचे आनी बरे भाशेन तें पळोवचें तुमच्या मिशनारी पुतांचो वावर. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं ह्या माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्तांच्या शिकपांत, तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवंत अपांगोड मनशांक व्हील चॅर्स, मुळां,
वॉकर्स हियरींग एड असल्यो सरकाराच्यो सवलत्यो मेळूंक घेवंक आदार करता. गरज आसलेल्यांनी हावेलेन दिसा सकयल एक फोन नंबर आसा, नातूर आमचे लागीं साक्रिस्तीन तुमी तो घेवचो. त्या फोन नंबरार तुमी संपर्क करूंक जाता. नोव्हेंबराच्या 18 सकाळीं 9 ते 12 मेरेन एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलो वयल्या सेमिनारींत. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां न्हीद पडूंक जाय, ना तर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवची आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुजें रक्तदान जातलें तुज्या गरजेवंतांक देणें. रक्ताचें दान म्हणल्यार गरजेवंताच्या जिविताक व्हड देणें. उदी करून पिरिगांत आसात तेन्ना पिलारची संस्था अंतर धर्मांचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता, संवाद घडोवन हाडटा. नोव्हेंबराच्या 16 धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तातूंत तुमी वांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण. मारिया फेर्नांडीस फातोर्डा टावन आपल्याक मेल्लो उपकार मानेवत आग्नेला उद्देशी बरोवन सांगता. आमच्या काजारी एकवटाक 12 वर्सां पासून भुरगें नासलें. जायत्या सुवातेर आनी मागण्यांक भोंवलीं पूण कांयच फळ मेळूंक ना. 2 वेळा हांवें भुरगें जावंक त्रातामेंत केलो तेन्ना कांयच रिजल्ट मेळूंक ना. पूण जे मेरेन हांवें 3रे फावट भुरगें जावंक खेरीत त्रातामेंत सुरू केलो ते मेरेन हांवें मानेवत आग्नेलाक सदांच चुकयनासतना मागणें केलें आनी सदांच पोटाक आनी जिबेक मानेवत आग्नेलाची माती हांवें लायली. गेल्ल्या वर्साक नोव्हेंबराच्या 20 मानेवत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसा हांव गोरबेस आसा म्हूण म्हाका गूड न्यूज मेवलो. म्हजो रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो. त्या उपरांत चडशे म्हजे अपॉयंटमेंट दोतोराची ब्रेस्तारा दीस आसताले. सगळे रिपोर्ट 9 म्हयने जायसर नॉर्मल मेळ्ळे. डिलिव्हरी दिसा पासून हांवें मानेवत आग्नेलाची माती पोटाक आनी जिबेक लायली आनी मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन आमकां एक सुबीत बाय जालें. ह्या व्हडल्या देण्या पासत आमी देवाक आनी मानेवत आग्नेलाक आर्गां दिता आनी बेगीनूच मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव जावंक मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमच्यो गरजो इंतेसांवां मागूंक आयल्यान ती मानेवत आग्नेलाच्याच हातांत घालून हें उपकार मेळूंक मागणें आमी म्हणुया. जे स्क्रिनार तुमकां दिश्टी पडटलें व्हडल्या आवाजान काळजाचे भक्तीन आनी विस्वासान देवाक आमी परातुया. सगळीं बरोबर. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी वचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या भागीवत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागुया. सगळीं बरोबर. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून दुयेंतीचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. शेवटाच्या आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर परवेदर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर
मान्यवंत अग्नेलाचे मोसरीन ती आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसण्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार